अखिल भारतीय पेट्रोल पंप डीलर संघटनेन दिल्ल्या बंदाच्या उल्याक गोयच्या पेट्रोल पंपाच्या धन्यांनी तेको दिला। येता त्या 26 तारखेक 15 मिनटां पेट्रोल पंप बंद दवरपाचो निर्णय गोयच्या पेट्रोल पंप धन्यांनी घेतला। जर तेल कंपनी आनी सरकारान पेट्रोल पंप धन्यांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार शेनवार, आयतार आनी रातच्या वेळार पेट्रोलाच्या सेलाचेर बंदी घालपाक गोयचे पेट्रोल पंप धनी तयार जाल्यात, अशी माहिती पेट्रोल पंप धनी परेश जोशी हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। काल आमी जे केलें तो एक प्रतिनिधीक म्हणटा तसो बंद दाखयल्लो, म्हणजे सरकारच्या नजरेक आनी ज्यो ऑयल कंपनी आसा तांचे कडेन आमचे खूब डिमांड कितलेशे वर्सां पेंडींग आसा, ताजेर ते पटापट काम करनात। बरे बरे गोश्टी खऱ्यो घडल्यात तरी पूण ऑयल कंपनी ताजेर काम करना, जितले फास्ट जाय पळय तितलें काम करनात। म्हणून आमी तांकां एक दाखोवन दिवपाक आमची सगळी युनिटी आसा म्हणून आमी एक 15 मिनटां काल बंद दवरली। खरें म्हणल्यार आमकां जो आदेश आयला तो आमगेले ऑल इंडिया पेट्रोलियम फेडरेशन आसा दिल्ली, ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन, ताणें आमकां पोस्टर्स धाडल्या कितें कितें लावपाचें सगळे कडेन। पूण जालें कितें, तेन्नाच बरोबर ब्रिक्स कॉन्फरन्स आशिल्ली। ब्रिक्स कॉन्फरन्सच्या वेळाचेर सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर तशीं पोस्टर रावप हें आमकां उचीत दिसलें ना, म्हणून आमी हो जो पयलो निशेध जो आसा त्या निशेधाच्या वेळार पोस्टर्स कांय लायली ना। आतां तुमकां हळू सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर ही पोस्टर्स पळोवंक मेळटलीं। ताजो एक प्रोग्राम ठरला, परत आमी 26 तारखेक अशेंच 15 मिनटां हें बंद करतले आनी मागीर कितें जो प्रोग्राम आसा पळय, म्हणजे तोपर्यंत जर आमची तांणी नोंद घेतली ना आनी आमचे कडेन ताजी उलोवणी केली ना आनी काही मागण्यो जरी आमच्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार मागीर आमकां फुडें आमी नो परचेस नो सेल अशे स्टेप आसात। मागीर सॅटर्डे संडे बंद करप। बँकेनी स्ट्रायक केलो, बँकेक सांगलें शेनवारा बंद करून, सो सेकंड सॅटर्डे मागीर आमकां कित्याक नाका संडे बंद करपाचें। म्हणजे आमचो शेवटी सांगपाचें कितें की आमकां मार्जीन जो आसा तो तांकां आमी वाडोवन मागला, तो मार्जीन आमकां ते वेवस्थीत दिना। पयर फाटल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक आमकां वाडोवन दिलो, आमचो रिक्वेस्ट आशिल्ली 1 रुपयाची, आमकां 11 पैसे वाडोवन दिले। आज 11 पैशांनी पर लिटरान कितें जाता तें पळोवंक जाय। बरं, ही वाड जवळ जवळ 2 वर्सांनी जाल्या। आमकां पेट्रोल पंप 24 तास उगडे दवरचे पडटा। तुम्ही पळयल्यार मोस्ट ऑफ द पंप्स आर ओपन 24 तास। 24 तासां खातीर आमकां लोक लावचे पडटा, लोकांचे वेजीस वाडिल्ले आसा, तितलो तुगेलो इलेक्ट्रिसिटीचो खर्च आसा। हे सगळो जो खर्च जो आसा पळय तो करपा खातीर मार्जीन मातशी वाडोवंक जाय हें आमी सरकाराक सांगलां आनी ताज्या खातीर आमचो हो एक भाग आसा। आनी आमचे काही 5-6 डिमांड आसा जे कस्टमराच्या सुद्दां बेनिफिटाचे आसात।